कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैविक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव दैवीक मिसां हाडूं बेसांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसाराक परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्या तर वावुरया जावंक आमचें कारण सांग लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता गवळ्यांनी धावाधावी वचून मोरयेक जुजेक आनी खावनेंत न्हिदायल्या बाळकाक तांणी देखली बाळकाक पळयतास ताच्या विशयांत देवदूतान सांगलें सकड तांकां समजलें आनी गवळी सांगताले तें आयकलीं सकडां आजा पावलीं पूण मोरी ह्यो संगती आपल्या काळजान जागोवन दवरून ती आटयताली शेकी गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटी गेले सगळें देवदूतान सांगले प्रमाणेच घडलें बाळकाक 8वो दीस भरतस ताका सुन्नत करतना जेजू म्हणून नांव दवरलें हें नांव तो गर्भी समोवच्या आदींच देवदूतान दिल्लें देवाचें उतर हें वखाणी तुका क्रिस्ता मोगाच्यानो आयच्या नियाळसो सारांश संदेश जावन आसा आमकांच देवाच्या योजनाक समर्पण करया प्लॅनिंग देवाचें आमचें जिणें देवाचें योजन क्रिसमसाचो संतोश आमी साकोन आसा आमच्या घरच्यांचो सैऱ्या दैऱ्यांचो इश्ट मंत्राचो काजार रोसाचो संभ्रमी आमी संभ्रमून आसा हाच्या बराबर नव्या वर्साक आमी फायते कोण आसा अशें नव्या वर्साक जायते नवे संगती घडून आसात जायते नवे संगती येवन आसात इंटरनेटार जायते डिस्कावंट ऑफर्स आमकां पळोवंक मेळटात वानाच्या वस्तुराच्या दुकानां गेल्यार थंय मस्त डिस्कावंट ऑफर्स आसात सरकाराच्यो नव्यो पॉलिसी नव्या वर्साक आयल्यात आनी कुटुंबाक एक प्लॅनिंग एक निर्धार आमी करता नवे रेजोल्युशन्स आमी करता नवी मनशां नवी व्हंकल नवे नवरो आनी नवे लोक नवी संस्कृती अशें जायते नवे आमी ह्या नव्या वर्साक प्लॅन करता आनी नवे संगती घडोवन आसात असल्या संभ्रमाच्या नव्या संगतीच्या वेळार आमच्या ह्या विशाल सोबीत सुंदर संवसाराची एक नदर घालया आमच्या ह्या सोबीत सुंदर संवसारान जायते पळोवंक मेळटा थोडे कडेन मस्त बरेपण पळोवंक मेळटा आनी थोडे कडेन मस्त वायट आमकां पळोवंक मेळटा मनीस प्रगतीची धांवणी धांवता तर ताचे सांगता ताचे बराबर आव्हानाची धांवणी धांवता मासले बरी उप येता तर मनीस चितला बरी धांवता आनी सुकण्या बरी उपता थोडी दादोसकायांची येता तर आनी थोडी देदेस्पो जाल्यांत थोडी देवाक सोदता तर आनी थोडी आधुनिकते म्हणल्या ह्या संवसारांत घोरेवन आसात थोड्यांचें जिवन साखरी बरी जालां तर आनी थोड्यांचें जिवन चाप्पे कुडू जालां असल्या द्वंद नियमाच्या संवसारार आमी जिवन आसा आनी असल्या द्वंद नियमाच्या संवसारार जिवन आसतना इगज माता आमकां मोरी देवाची माता म्हणली फरब आचरण करूंक आपोवणें दिता आनी हें जावन आसा योजन देवाचें आनी देवाचें योजन संपन्न केल्ली स्त्री जावन आसा मोरी एक किरकोळ रसन सोडूनच्या चरित्रेंत मोरयेक एक विशिश्ट स्थान आसा ती एक विशिश्ट रसन जावन आसा सोडोंदराक जळ दिवचें भाग देवान तिका दिलें आनी हें योजन आज कालचें न्ही हें योजन
अनन्य कालाचे दिस इज अ प्लॅन फॉर इटर्निटी हे योजन अनन्य कालाचे जावन आसा आनी देवाक मनशाचो साकार नासतना देवाचें येवजण संपूर्ण करीत आसलें पूण एका मनशाक आपणाच्याच सारक्याचो स्वरुपाचो रस्ता आनी मनीस हे देवाचें सारकें आनी स्वरूप नाश करून आपणाचें नाश जोडटा आसतना देव मनशाक बाचावी दिवच्याक ताच्या रस्त्याचे शिकार जावन अशा मनशाक बाचावी दिवच्या खातीर मोरी म्हळ्यार किरकोळ रस्त्याक रस्ता आनी ताच्या मुखार जेजू आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक सोडवणाराक मोरये मुखार दिता आनी आपणाचें योजन संपूर्ण करता जशें देवान मोरयेक दिलें गी तशेंच आमचो सुम्या जेजू क्रिस्त त्या कुर्सांतान मोरयेक आमकां दिता आनी हें आमी जुवांच्या वांजलांत आयकता तो जुवांक म्हणटा स्त्री मोरयेक म्हणटा स्त्री पळय ओ तुजो पोतू आनी जुवांक म्हणटा पळय तुजी आवय एका स्त्रीन पातकाच्या झरीक जल्म दिला तर अनेका स्त्रियेन जिविताच्या झरीक जल्म दिला एका स्त्रिये वरवीं नाशाचें पयन प्रारंभ जाला तर अनेका स्त्रियेतावन सोडवणाचो सूर्य उदेला एका स्त्रियेक सगळी पोरजा बोट जोगता तर अनेक स्त्रियेक नमनाचो तुरो दिवन दैवीकपणाचो खुरो दिता आज पवित्र सभा व्हडा दबाजेन गौरवान मोरी देवाची माता म्हणली परब आचरण करता आनी ह्या संदर्भी पवित्र पुस्तकाची उतरां संपूर्ण जातात सर संतती म्हाका सदैव म्हूण मांडटली आनी असल्या पवित्र वेळार असल्या संभ्रमाच्या वेळार नवे वर्स आचरण करचें भोव वाजबी जावन आसा 2017 वर्साक आदेवस मागून टाटा बाय म्हणून 2018 वर्साक पांय तेंकतना ह्या पवित्र वेळार तुमकां सोमेस्तांक तेच देवाची आशिर्वादां हांव मागतां जशें देवान आमकां मोरये दिलें गी आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्तान मोरयेक आमकां दिलें आनी हें आमी जुवांच्या वांजलांत आयकता जेजू मोरयेक म्हणटा पळय तुजो पोतू आनी जुवांक म्हणटा पळय तुजी आवय मोगाच्यानो मोरी देवाची माता म्हणलें आमकां लुकाच्या वांजलांत आयकूंक मेळटा बडव्यान मोरयेक नामांकन तूं देवाच्या पुताक प्रस्तूत जातली आनी ताका परमनाचो पूत म्हूण आपयतलें मोरयेन वय म्हणलेंच पवित्र आत्म्यान देवाच्या पुतान मनशा सैम घेवच्याक मोरयेच्या उदरांत एक सुवात तयार करता मोगाच्यानो आवयपण एक केवल सैम न्ही बगार व्यक्तिगत जशें मोरी नीज देव नीज मनीस जेजूची आवय आनी मोरयेक देवाची माता म्हणचें भोव राजावीक आनी लॉजिकल आनी उपरांत लोकाच्या वांजलां परतून आयकूंक मेळटा जेन्ना मोरी एलिझाबेथीची भेट करता एलिझाबेथ अशें उद्गारता देवाच्या पुताच्या मातान म्हाका भेटचें हें भाग म्हाका कशें फावो जालें उपरांत सांग पावलो घालात घरांत बरोवन अशें म्हणटा शेवटी काळार देवान स्त्रिये मुखांत आपल्या पुताक धाडलें उपरांत परत सांग पावलो म्हणटा सैमान तो देव तरी आमच्या दळदीरपणांत आमच्या उणेपणांत आनी आमच्या अस्कतकायांत एक जावच्याक स्त्रिये मुखांत तो जल्मलो मोगाच्यानो हे सर सांगते पोट्ट काणयो न्ही बगार आमच्या भावाताची मुळावी सतां जावन आसात हें सैमान आयिल्लें न्ही बगार पवित्र आत्म्यान वरवीं प्रेरीत जाल्लें आनी दैवीक आनी हें जावन आसा प्लॅनिंग देवाचें आमचें जिवन देवाचें योजन आनी हें जावन आसा योजन आजकालचें न्ही अनन्य काळाचें जावन आसा मोरी देवाची माता हें आमच्या भावाताचें सत मोगाच्या भाव आनी भयणीनो चारित्रेची पानां आमी पत्तली तर जर खंय जेजूच्या देवपणाचें सावाल आयलां थंय मोरयेच्या आवयपणाचें सावाल आयलां क्रिस्त धर्माच्या सुरवेतावंस आजून पर्यंत हें घडन आसा हें आमी पातयेवंक जाय आसचें नीज सत द नेकेड ट्रूथ राजावंत पिसव जाल्ल्या मनशाक भावाताची रूच ना
ताच्या राजावाची दाव केदींच बागाना ताच्या राजावाची बूक केदींच थांबची ना एक सांगणी हे पुरी आसा जो मनीस पाती येता ताका एक पोटी सांगल्या पुरो जो मनीस पाती येना ताका कितले पटी सांगल्यार प्रयोजन ना अशेंच घडटा मोगाच्या भाव भयणीनो नेस्टोरियन म्हणल्यार एका क्रिस्तांवाच्या जिवितांत हो मनीस म्हणटा मोरी देवाची आवय न्ही जेजू क्रिस्त देव न्ही अशें एक एरेजी उलयता मोरी देवाची आवय न्ही जेजू देव न्ही जेजू दोन व्यक्ती एक देव मनीस आनी देवाचो पूत आनी मोरी जावन आसा देव मनीस देव जाल्ले देव मनीस जेजूची आवय इतलेंच सोडून मोरी देवाची आवय न्ही मोरी देवाची माता न्ही आनी अशें आपणाच्या राजावांत कुड्ड जाल्लो मनीस मोरयेचे आवयपण आनी देव जेजू क्रिस्ताचे दैवीकपण तिरस्कार करता आनी असल्या संदर्भार एफेसांत 431 इसवेंत जाल्ल्या महासभेंत नेस्टोरियनाचो वाद तिरस्कार करून पवित्र सभा अशें सांगता जेजू क्रिस्त दोन व्यक्तींनी बघार एक व्यक्ती दोन सैम दैवीक सैम आनी मनशा सैम आनी मोरी जावन आसा जेजू क्रिस्ताची आवय म्हणजे ती महासभा मोरी एक थियोटोकस म्हणजे गॉड बेरर देवाक घेतलेली म्हणलें एक बिरोध दिवन गौरव दिता आनी मोरी देवाची माता म्हणलें भावाताचे सत उखलून दवरता अशें पवित्र सभा इगज माता मोरी देवाची माता म्हणलें आमचे भावाताचे सत स्पश्ट करता आनी मोरयेक फावो जाल्लो गौरव दिता आयच्या नव्या वर्साच्या दिसा इगज माता आमकां भोव अर्थभरीत वाचपां दितात आयचें पयलें वचप गणन पुस्तकांतलें विचलां देवाच्या योजना विरोध गेल्ल्या इस्रायल लोकांची गत कितें जाता म्हणलें गणन पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा इजिप्तांत गुलामपणान जीवन आसली इस्रायल प्रजेक देव राखता वेंचता आनी मरुभुमींत मन्ना खावन दिवन पोसता आनी बसयल्या गांवाक तांकां आपोवन व्हरता पूण लोक देवान कितें देवाचें येवजण कितें म्हणलें समजूंक शकलो ना आनी देवाक पुरपरता आनी शेगी देवाच्या विरोध वेता आनी बाबिलोनाच्या बंदणींत वेता आनी थंय कश्ट नासता उपरांत देव देवाचें प्लॅन केदींच फेलियर जायना देवाचें येवजण संपूर्ण करता आनी तांकां बाबिलोनाच्या बंदणींत फाटी हाडटा हें आमी गणन पुस्तकांत आयकता मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आयच्या वाचपांत प्रत्येक रितीन आमकां आयकूंक मेळचें बेसांवा विशयांत आनी बेसांव जावन आसा देवाचें येवजण देवाचें प्लॅन आनी हें बेसांव देव आब्रामा मुखांत बसयल्लें आनी आब्रामा मुखांत मोइजे मुखांत आरोना मुखांत तांच्या पुता मुखांत आनी जुदेव ह्याचा मुखांत देवा लोकांक दिवचें जावन आसा आनी ह्या जागाचें काम जावन आसा बेसांव दिवचें आनी हें बेसांव देवाच्या कराराक तीर रावल्ल्या मनशाक मेळचें इनाम मोगाच्या भावन आनी भयणीनो देव अब्रामा म्हणटा तूं ह्या संततीक एक बेसांव जातलोय आनी हें बेसांव मोरये मुखांत देव जेजू क्रिस्त थंय संपूर्ण करता अशें देवाचें अनन्य काळाचें तें येवजण मोरये मुखांत जेजू थंय संपूर्ण करता मोगाच्या भावा भयणीनो अशें जाल्ल्या वरवीं आमकां कितें मेळटा आयच्या पुस्तकांत आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता देवाच्या काकुलतीचो अणभव आमकां जाता देवाच्या मुखामळाचो परजोळ आमकां पळोवंक जाता देवाक मुखामुखी पळयले बरी जाता कित्याक जो कोण देवाच्या करारा तीर रावता देवाचें बेसांव ताका मेळटा आनी देवाचें मुखामळ देवाक पळोवचें भाग आमकां मेळटा हें जावन आसा प्लॅनिंग देवाचें हें जावन आसा येवजण देवाचें आनी हें येवजण संपूर्ण केल्ली स्त्री जावन आसा मोरी आनी तिची परब आज आमी संभ्रमता आनी आमचो पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटा ह्या नव्या वर्सा हें बेसांव तुमच्या संगात सदांच आसूं ही बेसांवाची उतरां जावन आसात घटायेची धैर्याची भरोशाची जावन आसात द वर्ड्स ऑफ करेज स्ट्रेंथ अँड होप आनी हो भरवोसो मोरये मुखांत जेजू थंय आनी जेजूक ह्या संवसाराक धाडचे वरवीं देव संपूर्ण करता हें जावन आसा प्लॅनिंग देवाचें हें जावन आसा येवजण देवाचें आनी हें येवजण मोरये मुखांत आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त थंय संपूर्ण जाता मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या दुसऱ्या वचपाक आमी येवया
पावलान गालातकारांक बरयल्या पत्रांतलें विसलें जावन आसा आनी ह्या वाचपान आमी आयकता जुदेव क्रिस्तांव जाल्ले पावला कडेन येवन वाद म्हणटात आमी जुदेव नियमशास्त्र पाळिजे म्हूण आनी अशेल्या संदर्भार पावलो तांकां सांगता आमकां पोरण्या नियमशास्त्राची गरज ना कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वरवीं देवाची बसवणी देवाचें योजन संपूर्ण जालां क्रिस्तांवांक पोरण्या नियमशास्त्रान गुलामपणांतल्यान सुटका मेळ्ळ्या कित्याक आमी देवाची भुरगीं जाल्या आनी जेजू क्रिस्तांक आतां देवाच्या राजाचे वारेस्तार जाल्या हें जावन आसा प्लॅनिंग देवाचें हें जावन आसा योजन देवान आमचे खातीर केल्लें आनी सोडवण आमकां फावनातलें देणें जावन आसा आनी हें देणें जेजू क्रिस्त मुखांत आमकां मेळ्ळां ताच्या रक्ता मुखांत ताणें आमकां पोशीत केलां आनी सोडवून दिलां आमकां एडॉप्ट केलां आनी अशें आमी देवाच्या आत्म्यान जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक आब्बा बापा म्हणून उलो मारता आनी आयच्या वाचपान आमकां सांगता आमी गुलाम न्हय बगार आमी पूत या धूव आनी देवाच्या राजाचे वारेसदार जावन आसा जेरेमिया प्रवादीक देव म्हणटा तुज्या आवयच्या गर्भाच्या पयलें तुका विसला एक प्रवादी जावंक म्हजें योजन संपूर्ण करूंक आनी इसाया प्रवादी म्हणटा देवान आमकां ताच्या हातांत खांत येयलां आमचें रूपणें ताच्या हातांत खांत येयलां हें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो योजन देवाचें आज कालचें न्ही अनन्य काळाचें योजन जावन आसा आमकां आमचें रूपणें देवाच्या हातांत खांतोवचें आनी हें जावन आसा प्लॅनिंग देवाचें आनी मरयेचें जिवन इतलेंच आपणाचें सगळें जिवन मरी देवाच्या योजनाक समर्पण दिता आनी आमचें जिवीत देवाच्या योजनाक समर्पण दिवंक मरी आमकां आपण दिता देवान उत्पत्ती ग्रंथान केल्लें तें योजन तें प्रावतपण मरी संपूर्ण करता तुजे आनी स्त्रिये मदें देव सर्पा सांगता तुजे आनी स्त्रिये मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो ते तुजे मस्तक चेंचतली आनी मरी आपणाच्या विधेयपणा वरवीं त्या सर्पाचें मस्तक चेंचता आनी देवाचें योजन संपूर्ण करता आनी अशें हे सरसंगती आपणाच्या काळजांत ती आटयता अशें मरी आपणाच्या उदरान मात न्ही आपणाच्या काळजांत ती जेजू क्रिस्ताक जल्म दिता आनी आमकांय आमचें जिवन आमचें योजन सगळेंच देवाक समर्पण दिवंक ती आमकां आपण दिता आमचें जिवन देवाचें योजन करच्याक आमकां आपण दिता ह्या पासून मरी जावन आसा देवाची माता देवान रचलेली एक विशिश्ट रसन किरकोळ रसन आनी भावातची स्त्री मोगाच्यानो आज ह्या नव्या वर्सा आमकां एक सवाल करूंक जाय आमचें जिवीत देवाचें योजन वैगी न्ही देवान हो सगळो संवसार आमच्या बऱ्यापणा खातीर रचलो आमच्या उदरगती खातीर ताणें रचलो ह्याच पासून ताणें जायते प्रावाद्यांक धाडलें मनीस पडलो तांकां उखल दिवंक प्रावाद्यांक धाडलें आनी आखरेक देवान आपल्याच्या एकल्याच पुताक धाडलें हें जावन आसा योजन देवाचें अनन्य काळांत न्हू आमी कितें केलां आमी कितें करता आनी कितें करूंक आसा म्हूण आशेता आमचें जिवन देवाचें योजन वैगी न्ही म्हळ्यार सवाल आयच्या नव्या वर्सा आमी विचारूंक जाय आनी देवान आमकां ताचे कडेन वचचे खातीर आपणाच्या एकल्याच पुताक दिलें एकच उद्देशान तो आमचो मोग करता हें जावन आसा प्लॅनिंग देवाचें मोगाच्या भावन आनी भयणीनो पूण आज मनीस ह्या प्लॅनाच्या विरोध गेला पळया प्रकृतीच्या विरोध गेला प्रकृती मनशाच्या उपयोगा खातीर देवान दिल्ली आज प्रकृतीचे विकोप आमी करनासा नाश करनासा आनी प्रकृती हाका रेस्पॉन्स करनासा आनी अशें जायते सायक्लोन ह्या चंडमारुत आनी कितें कितें प्रकृतीन घडटा आसा आनी उपरांत म्हणटा हें जावन आसा देवाचें मांडावळ हें सारकें न्ही मोगाच्या भावन आनी भयणीनो इतलेंच न्ही आज आमची कुटुंबां कितलीं बरीं आसात आमच्या कुटुंबांनी कितलें फूट आयलां आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांत कितलें फूट आयलां आस्ती खातीर कितले आमी झगडे करता एकामेकाची खुणी करता आवय बापायक संतो आवय बापायक आमी खुणी करची मुनी जाल्यार हें योजन देवाचें गी ह्या मनशाचें हें प्लॅनिंग देवाचें गी मनशाचें म्हणलें सवाल आमच्या मुखार आसा आनी हाचे उपरांत हें देवाचें मांडावळ म्हणचें सारकें न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो आनी हें पुरां कर्ण आमी देवाक सांगूंक जायना ही मांडावळ देवान देवाच्या मांडावळेन अशें जाता म्हूण देव कितेंच
पाड आशे ना देवाचे योजन पवित्र योजन आमच्या बऱ्यापणा खातीर आमच्या उदरगते खातीर आमच्या मोगा खातीर जावन आसा आनी असल्या संदर्भी ह्या नव्या वर्सा आमी एकाडे रावन एक आमच्या जिविताचे नदर म्हणून एक सवाल करूंक जाय आमचें जिवन देवाचें योजन वैगी न्ही म्हणलें मोरयेन आपणाचें सर्वस्व देवाक भेटयलें आपणाचे जिनीस देवाच्या योजनाक समर्पिले आयच्या नव्या वर्सा तिस देवाची माता आमकां थोड्यो संगती करूंक आपोवणे दिता थोडे निर्धार करूंक आपोवणे दिता नव्या वर्सा नवी मनशां जावंक आपोवणे दिता आमचे वायट सांडून परत एक फावटी देवाचो हात दवरूंक आमकां आपोवणे दिता कित्याक देवाचे हात सदांच तयार आसात आमकां हुकूम दवरूंक तर मोगाच्या भाव भयणीन थोडो निर्धार आमी करया पयले सवातेर देवान आमच्या जिवितान वतल्या सर भेसावाक आमी अर्घां दिवया जें कितें देवान दिवना म्हणून पळोवचें न्ही बघा देवान दिल्लें कितें आमच्या जिवितान वैयक्तीक जिवितान आमच्या भुरग्यांच्या जिवितान आमच्या कुटुंबाच्या जिवितान आनी आमच्या समाजीन देवान वतल्या उपकाराक बेसावाक आमी अर्घां दिवया अशें केले वरी देवाचें योजन संपूर्ण जाता दुसरें मागण्या मुखान मात्र देवाचें योजन आमकां कळचें जें कुटुंब मागता सांगाता जियेता सांगाता बळटा सांगाता संतोशान जियेता जर तर आमी मागणें करना देवाचें योजन आमकां समजूचें कशें आज मोरी आमकां मागूंक शिकयता ती देवा लागीं मागतली आनी आज ही मोरी तीच देवाची माता आमकां देवा लागीं मागूंक शिकयता आनी मागणें जावन आसा हातेर देवाचें योजन आमकां कळीत जावचें तिसरें देवाचें उतर पळया मोरयेन देवाचें उतर आपणाच्या काळजान आटयलें आनी सोडूनदाराक केवळ आपणाच्या उदारान न्ही आपणाच्या काळजांत जल्म दिलो आनी देवाचें उतर आमकां मोगाच्या भावनांनी भयणीनो एक बरी जिणी जिवंक क्रिस्ताक सरी जाल्ली जिणी जिवंक आमकां आदार दिता आनी देवाचें योजन संपूर्ण करूंक आमकां आदार दिता त्या देखून ह्या नव्या वर्सा आमी देवाचें उतर वाचया त्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करया आमचें जिवीत रुपांतर करया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो चवथें जावन आसा आमच्या जबाबदारेंत आमी थीर रावया घोवान बायलेन घोवाची जबाबदारी सारकी घेवया वडिलांनी भुरग्यांची जबाबदारी सारकी घेवया आमचो संबंद परत नवो करया रुपांतर करया आमच्या संबंदाचो दुबाव कानोडया मिसअंडरस्टँडींग कानोडया आमचे तें भरवोसो दवरया मोग दवरया होप दवरया अशें केल्ले वरी आमचें जिवन नवें जाता नव्या वर्स आमच्या जिवितांत येता आमची जबाबदारी नवी जाता आमच्या भुरग्यांक आमी सारकी वाट दाखोवया ना तर फाल्यां रडून आमी कितेंच फायदो ना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो भुरग्यांक वडिलांक मान दिवंक शिकया देवा कडेन मागूंक शिकया आनी तुमची त्या इगर्जीत त्या देव टेंपलांत तुमी दिल्ली भास तुमी समजून घेवया परत नवें करा आनी नवी जबाबदारी तुमी घेतून नवी जबाबदारी तुमच्या हातान घेवन बरी क्रिस्तांव मनशां जावया आनी अखरेक आमच्या भावार्थांत आमी थीर रावंक जाय आज आमचो भावार्थ दंडोळची जायती घडितां घडटात मोगाच्या भाव भयणीनो आनी अशेल्या संदर्भार आमचो भावार्थ आमी थीर रावया जे कितें आमी भावार्थान पातयता आमी त्या भावार्थाचेर थीर रावया आमच्या चड राजावाक गुमान दिवचें न्ही बगार आमच्या देवाक आमच्या भावार्थाक आमी चड गुमान दिवया आनी आमचें जिवत नवें करया तर मोगाच्या भाव भावन आनी भयण परत एक फावटी तुमकां हांव सवाल करतां आमचें जिवन कोणाचें प्लॅन आमचें जिवन कोणाचें येवजन आमचें गी देवाचें ह्या नव्या वर्सा परत एक फावटी तुमकां हांव बरें मागतां तुमच्या कुटुंबाचेर तेच देवाचे आशिर्वाद मागता तीच देवाची माता तुमच्या कुटुंबा बराबर आसून दी हो सगळो वर्स तुमकां तसो देव तुमच्या कुटुंबात आशिर्वाद घालून दी तुमच्या सांगाता रावून दी तुमकां आशिर्वाद दिवन दी म्हणून हांव मागतां आमेन वंदन तुका बेसावांचेर घाल वळय कुरपेज वेंगे तुज्या सदां सांबाळ दवर बेसावांचेर घाल वळय कुरपेज वेंगे तुज्या सदां